किसान पाटीकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तू माझ्या पाठीवर दोन्ही फोटो दिसणार. केतन बाबा तुम्ही फॉर्म भरलेला आसा यो से नाव पहिली म्हळ्यार सगळ्यांक नमस्कार. ह्या वाठाराच्या देवा देवतांक नमस्कार करता. माझे कुलदेव श्री मंगेश महालक्ष्मीक नमस्कार करता. आणि सुरवात करच्या पयलीं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः म्हणून ह्या प्रचाराची आयच्यान सुरवात करता. हांगा वाठारांत देव झरेश्वर, देव कटमका, देव सातेरी, आमीनशा बाबा, आमची सेंटेनीस देवीक, हांगा सगळ्या वाठारांत आशिल्ले देव कपलेश्वर हांगा नमस्कार करून आमचे ऑल इंडिया आमचे गोंयचे इन्चार्ज आमचे माणिकराव ठाकरेजी, त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकरजी, आमचे तिनूय आमदार आणि हांगा आयिल्ले युरी आलेमाव सर, आमचे आल्लोस सर आणि एल्टन बाब, आणि हांगा माझे मित्र जे म्हज्या फाटल्यान उबे रावल्यात जी राजेश वेरेकर, आणि हांगा आशिल्ले अर्चित बाब आणि सगळे यूथ भुरगे. हांव फक्त आनी प्रतीक्षा आमचे महिला, हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतालो, पण तरी तुमच्या रिक्वेस्टाचेर हांव रावला. वायट दिसता सांगपाक की आयज आमी फॉर्म भरपाक आयले. आमच्या कार्यकर्त्यांक हांगा लिटरली धुकलून भायर काडल्या, आणि भाजपाचे कार्यकर्ते हांगा ही जोर जबरदस्ती दादागिरी ह्या आयज पहिल्याच दिसा चालू जाल्या आणि ती तुम्ही प्रेसान कवर केल्या. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतालो की आमचे जितले भायर कार्यकर्ते आहा, कारण खुबशे न्यूजार आयल्या प्रचंड कार्यकर्ते घेवन भाजप आयल्या म्हणून, तशी गजाल ना ती. ताचे डबल प्रचंड भायर आहा, पण तांकां भितरूच येवपाक दिना. पण काय प्रॉब्लेम ना, आमी तुमचो कित्याक मिडिया इज द स्ट्रॉंगस्ट पिलर, आणि यू पीपल हॅव बीन व्हेरी जनरस टू सपोर्ट अस. यू पीपल हॅव ऑलवेज स्टूड बाय द पीपल ऑफ रायझींग पोंडा. सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान. हांव मागता की तुम्ही आमकां तितलोच प्रतिसाद दिवचो ज्याने आमकां काम केलां. आणि आज आमी फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले, माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले, आणि राजेश वेरेकर बाब, आणि आमची संपूर्ण पोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आणि सगळे आशिल्ले. सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता. आमी कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला, आणि फुडली गजाल आसा ती आमच्या अध्यक्षांचो. केतन वन थिंग बिफोर दॅट एक म्हणटा ते फाटले 4.5 वर्सां जे इलेक्शन जालां तेच्या तेन्नाच्यान आफ्टर डिफीट यू हॅव केप्ट युअर वर्क इंटॅक्ट. हाउ डेफिनेटली दॅट विल हेल्प. इट इज अ व्हेरी गुड थिंग की एज मिडिया पीपल तुम्हीच सांगता की आम्ही व्हरून सुद्धा 4.5 वर्सां काम केल्या, आणि आम्ही काम करत आशिल्ले, आणि काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा. आज तुम्ही पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुमी मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा, ही परिस्थिती आहा. उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डामर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचें काम म्हणटा, परत डामर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचें काम म्हणटा. लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला सगळ्यांक खबर आहा, बिलां येता, लायट वचता. ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडता. फोंड्याचेर एक मेजर गजाल जे आमी ह्या 6 म्हयन्यान काँग्रेस पक्ष म्हणून फुडें करूंक सोदताले ते लोकांक ब्लड बँक. इट इज अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट की हांगा जय हो म्हणून लोक बोवाळ घालता, पण रक्त दिवपाक मेळना. फोंड्याच्यान जर मनीस जर पडटा आनी तकली फुट्टा जाल्यार रक्त घेवपाक हॉस्पिटल आणि जीएमसीन वचचें पडटा, आनी ताच्या खातीर डोनर्स वचचें पडटा, ऑपरेशनां पोस्टपोन जाता. फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान दर एक तुका न्यूरो ना, कार्डियाक ना, पिडियाट्रीक ना, MRI ना, सिटी स्कॅन ना, दर डायलिसीस ना. ही परिस्थिती आहा. AC चिलर बंद पडटा म्हणून ऑपरेशनां, पिडियाट्रीक ऑपरेशनां, प्री नेटल आणि पोस्ट नेटल सर्जरी खातीर पोस्टपोन करता. ताचो बोवाळ आमी करता म्हणून मागीर दुसऱ्या दिसा भुरगे जल्माक येता आनी ती सर्जरी जाता. ही परिस्थितीचेर म्हाका उलोवपाक जाय. लेट अस टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट. आमी जातीचेर उलोवंक जायना, आमी धर्माचेर उलोवंक जायना. येता ते 15 दीस मिडिया आणि सगळ्या लोकांनी उलोवंक जाय ते एज्युकेशनाचेर, हेल्थाचेर, रस्त्याचेर, उदकाचेर, आयडीचेर, हॉस्पिटलाचेर आणि डेव्हलपमेंटाचेर. आणि ह्या 15 दिसान एक गजाल सांगूंक सोदता हांव की लोक येतले आम आदमी द बिगस्ट पार्टी ऑफ BJP म्हणटा हांव, ते ऑलरेडी गड्यारी वाडपाक लागले. बट तांकां सांगपाक सोदता हांव लोकांक सुद्दां गड्यारी घेताना सांबाळून घेया. हांवें ऐकला त्या गड्यारीन सुद्दां हिडन कॅमेरा घाल्या म्हणून हेंच्यांनी. जाल्यार खंय बाबा तुमकां त्रास जावपाक जायना. थोडे खंय साडयो वाडटा. अरे कितें चल्लाय? लोकांक फोंडेकार हांगा तुमच्यो साडयो आनी गड्यारी घेवपाक ना. आम आदमी पार्टी तो रावताय धवळे खंय, पण तो आतां आयलात पर्टिक्युलर एरियांनी भोंवपा खातीर. आणि BJP नवें चालू केला. एक तरेन CM म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, एक तरेन तांचे भुरगे भोंवता, तुका जॉब दिता, तुका जॉब. एका वाड्यार 18 घरां 16 घरांनी जॉब दिता. अरे ते खंय झाडाक लागले आमे ते पडपाचे.
सो ह्यो गजाली म्हाका दिसता फोंडेकारांनी समजून घेवपाक जाय. लेट अस वर्क नॉट ऑन द कास्ट, नॉट ऑन द क्रीड, नॉट ऑन द रिलीजन, बट ओनली डेव्हलपमेंट, डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट, नथींग एल्स. केतन, यू हॅव स्पोकन अबाउट सेंग लायटीचो विषय. सो मंत्री तो सदांच म्हणटा लायट बरी आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग केला, सगळें केला लायटी लागून. कॉन्ट्रॅक्टान जर गोंयान कोण आसा जाल्यार तूं आहा. एवरी डे तूं तूंय नासलो पयलो? हांव आशिल्लो, खंय तरी पटलें ना So, भायर सरलो, कळ्ळें तुका. सो प्रश्न असो आसा की लायट लोकांक वता, रातचे उदक येता ते 2 येता 4 येता. आमी कडबाबान भोवले, लोकांनी सांगलें आमकां रातचे 2 उदक येता 4 येता, लोकांची न्हिदो वचना. शांतीनगरान आमी भोवले, एक फॅमिलीन आमकां सांगलें की गिजर आमी सर 2 म्हयने चालू करूना म्हणून. ही परिस्थिती. लेट अस टॉक ऑन दिस टॉपिक. नॉमिनेशन बोला, व्हॉट इज युअर? केतन भाटेकर इज अ पिपल्स मॅन आणि केतन भाटेकराचे फाटल्यान आमचे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ता आशिल्ले सगळे सांगताले केतन भाटेकरा फुडें काडून घेवपाचो. हांव खुशा की आमचो राजेश वेरेकर तो आमचो सामको स्ट्रॉंग आशिल्लो कॅन्डिडेट आशिल्लो लास्ट टायम. ही हॅज ऑल्सो लेंट ही सपोर्ट आमकां आसा. ही वॉज अ प्रपोजल फॉर द नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ डॉक्टर केतन भाटेकर. केतन भाटेकर तुमी जाणात ही हॅज बीन डुईंग वर्क. तो थांबलो ना. इट इज नॉट नेगेटीव वर्क, ही वॉज डुईंग पॉझिटीव वर्क. हें याद दवरूं जाय मनान. आनी हांव लोकांक एक मातशें वॉर्निंग दिता. आमची गॅरंटी आहा तो जिखून निवडून बरो मतांनी येतलो म्हूण आतां स्टार्ट जातले डर्टी पॉलिटिक्स जातले आनी मातशें एक केअर घे म्हणटा लोकांक. आतां सोरो दितलो आनी म्हटलें हो सोरो घेवन तूं मरो म्हण. सो मातशें तूं सोरो घेतात जाल्यार हांव घेनाका म्हणना. तूं घरा दवर म्हूण मत आमकां मारात तुमी. आनी कितें पॅकेट कितें दिल जाल्यार हांव ना म्हणना, घेनाका म्हूण. घेयात आनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा ताका निवडून हाडपाक भरपूर मतान दाखोवपाचें. डेव्हलपमेंट कितें म्हूण पोंडा आनी पोंडा कितको सफर जाला मंत्री आसा. देव बरें. म्हाका दिसता आमचे पुणेचे उमेदवार दोतोर केतन भाटेकर हांणी जे सांगलें की आज BJP कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण BJPचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो, जेन्ना BJPचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटेकरान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे AICCचे इन्चार्ज खास करून ह्या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप. आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. ज्या पद्दतीन आज गोंयान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज ही हांव म्हणटा बलात्कारी जनता पार्टी जे कुडचड्यार पळय काल जे प्रकरण जालां जातून एक 20 वर्सांचो भुरगो हाणें 50 पेक्षा वयर मायनर चलयांचेर जे ताणें व्हिडिओ काडल्यात, फोटो काडून जो प्रकार जाला, दीस शोज द कल्चर ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. काल दीसभर त्या पुलीस इन्स्पेक्टराक टायम लागलो जस्ट टू फायल एन FIR. ताचेर पॉक्सो एक सुद्दां लावून नाशिल्लें. आज सकाळीं आमी वचून थंय ताका सांगलां की ताचेर पॉक्सो एक लावचो. हाजे वयल्यान कितें सिद्ध जाता? एका सायडीन ते आतां फोंड्या प्रचार करता. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री सरकार तुमच्या दारी म्हणून घेवन गेलो. आतां फुडले 15 दीस ते हांगा भोंवतले की तुमचे हॉस्पिटल जाग्यार घालया. तो सांगता लायट ना, लायट सारकी करया. पूण गेल्ली 14 वर्सां तुमी खंय आशिल्ले? लास्ट 14 years यू हॅव फेल्ड द पीपल ऑफ पोंडा. 14 वर्सां तुमचे सरकार आशिल्ले. सो म्हाका दिसता सगळे फोंडेकारा कडेन हांव मागतां की हांच्यो ह्यो गिमीक ह्यो आमी आनी पचून घेवया नाका. दोतोरान सांगलें तशें की ते येतले तुमकां आमिशां दाखयतले, बॅगो दितले, कोण सद्या साडयो वाडटा, कोण घड्याळां वाडटा. हे सगळे तुमचे लुटिल्ले पयशे, हे तुमी एक्सेप्ट करा. पूण 9 तारखेक 9 एप्रिलाक काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक दोतोर केतन भाटेकराचेर मत घालून भोवमतान ताका जिखून हाडया. कित्याक आज गोंयची जनता तुमकां फोंडेकारांक पळयता. आज गोंयची जनता ह्या बलात्कारी जनता पार्टीचेर विटल्या, ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकाराच्या करप्शनाचेर विटल्या. आज फोंड्यान तुमकां जे तुमचे हॉस्पिटल आसा थंय आज फॅसिलिटी ना.
सो गोंयची जनता आज तुमकां हे बाय इलेक्शन 2027 ह्या सरकाराक हुमटोन भायर उडोवपाच्या दृश्टीन पळयतात. सो भोवमतान बाब राजेश वेरेकरान सांगलें की बाब कॅन्झिलान विचारलें इलेक्ट्रिसिटीचो प्रश्न. जे मतां लास्ट टायम पळय पडली ती केतन भाटीकार म्हणून पडली, त्या इलेक्ट्रिसिटी मंत्र्याक लागून ती पडूं ना. सो म्हाका दिसता ती ताजी मतां आनी राजेश वेरेकाराची मतां ही 13-14 हजार मतां जी फोंडेकार ह्या दोनूय लिडरा बरोबर रावल्यात कित्याक ह्या दोनूय लिडरांचें विजन ह्या फोंडेकारांक जे पळय आवडटा ते आज दोनूय लिडर तुमकां एका बरोबर दिसता. म्हाका खात्री आहा की हे दोगूय जाण आज जे एक जाल्या तातूंत जैत हो काँग्रेस पक्षाचोच जातलो आनी आमी हांगा हे बाय इलेक्शन जिखतले. So, no, just tell us. That's okay. Yo, देखिए, आज केतन भाटेकर जी इन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से पोंडा जो बाई इलेक्शन जो है उसमें फॉर्म भरा है. सभी लीडर्स यहाँ पे एक साथ थे और राजेश ने जो भी कहा आप सभी ने सुना है. ये दोनों की जोड़ी यहाँ पसंद की गई है, पोंडा में पसंद की है. दोनों एक साथ मिलकर लोगों तक जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के वो सुलझाने के लिए ये दोनों आगे भी काम करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और यहाँ पे 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेंगी. जो भी हमको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से और मजबूती कांग्रेस पार्टी को आएंगे. एक अपील एकूच अपील. पयलीं म्हळ्यार हांव मनांतल्यान विरेश बाब बोरकार तांचे टिमीक आर्जीक मनांतल्यान आभार मानता की ताणें हांव अप्रोच जावनासतना सुद्दां स्वता सपोर्ट दिलो आमकां आनी मनोज परब. आनी हांकां हांव मनांतल्यान आभार मानता की खूब मोठ्या काळजान कित्याक तांचें इंटेन्शन एकूच आसा की BJPक डिफीट करपा खातीर. त्याच प्रमाणे हांव विजय सरदेसाय भाईक आनी त्याच प्रमाणे तांचे कमिटी गोवा फॉरवर्डाकूय हांव आभार मानता. म्हाका पूर्ण खात्री आहा हे सगळे आमच्या बरोबर आसतले आनी बरें काम करतले, आमकां मदत करतले. आनी त्याच प्रमाणे गोंयान अपील करता की ज्यांका काँग्रेस पक्ष 27 जिखिल्लो जाय आनी गोंयान गव्हर्मेंट केल्लें जाय ताणें येवन ह्या बाय इलेक्शनाक आमकां मोठ्या काळजान मोठ्या मनान सपोर्ट दिवचे आनी फोंड्या काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडपाक पूर्ण सहमती दिवची. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.